हांगासर आता नरकासूर करता. हांगा आमकां नरकासूर केल्याक आतां एक खूब वर्सां जालीं. म्हाजो पयलो आजो आशिल्लो तेणें नरकासूर करपाक स्टार्ट केल्लें हांगासर. मागीर आज्याच्या मागीर म्हाज्या पप्पान स्टार्ट केलें नरकासूर करपाक. मागीर शुभम म्हण एकलो म्हाज्या भावान तेणें स्टार्ट केलो नरकासूर करपाक. अशेंच आमचें आतां कंटिन्यू चालू आसा नरकासूर करप. आता ह्या फावट आमी नरकासूर केलो आनी आमच्या नरकासुराचें नांव प्रिन्स ऑफ पाटो. आनी आमी आतां फक्त हांगा तीग जाणांच करता. हांव, साईश, तो पवन आनी एकलो शुभम म्हणा. तो शुभम आतां कॉलेजीक गेला आनी हांगासर आमी फक्त 3 जाणां करता. आनी आमी हांगासर 3 जाणां नरकासूर करता. आनी आमकां हांगा सपोर्टा ह्या एरियेन कोण ना भुरगे. अशें पयलीं कॉलनी आशिल्ली, कॉलनीन पयलीं भुरगे आशिल्ले खूब जाणां. आतां ती कॉलनी सगळी गेली, एक करून सोडून गेले आतां. आनी आतां पाट्या सगळो एकूच नरकासूर न्ही, आमचो एक मेन प्रिन्स ऑफ पाटो म्हणून नरकासूर.